नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधान करप्याक करचो बेगोबेग अटक ना जाल्यार कायदो सुवेवस्था घेतले हातांत विरोधकांची शिटकावणी. आरक्षणाच्या नावाखाला डिलिमिटेशनाचो अजेंडा फुडें व्हरपाचो आशिल्लो डाव दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातोचो आरोप. साळगांवच्या दोट्टी खून प्रकरणातलो फरार आशिल्लो दुबावीत आरोपी अटकेत. नोव्हेंबर म्हयन्यासावन पुलीस आशिल्ले ताच्या मागार. मिलाग्रे सायबिणीचे फेस्त मनयल्या म्हणा उमेदीन हजारांनी भाविकांनी उपस्थिती लावन घेतले सायबिणीचे बेसांव. गोंयांत फाटल्या 5 वर्सांत तुटल्यो सुमार 2000 जाणांच्यो 7 जल्माच्यो गाठी. साश्टमालात नोंद जाल्यात सगळ्यांत चड केसी सरकारी आंकडेवारींतल्यान बाब उक्ताडार. आनी विजेचो शॉक लागून पर्रा वाठारांत एकल्याक मरण. घराची खंडीत वीज पुरवण सुरू करचे खातीर एमसीबी तपासतना घडली दुर्दैवी घडणूक. आता खबरो विस्तारान. बायलांक आरक्षण दिवपाच्या मुद्द्यावेल्यान राजकारण तापलां. आरक्षणाच्या नावाखाला डिलिमिटेशनाचो अजेंडा फुडें व्हरपाचो डाव आशिल्ल्याचो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी केला. तशेंच सप्टेंबर 2023 बायलां आरक्षण विधेयक मंजूर करतना प्रधानमंत्र्यान हाका सिव्हिलायझेशन कमिटमेंट अशें म्हणिल्लें. मात तशें आशिल्लें जाल्यार हें आरक्षण बेगोबेग कित्याक लागू करूंक ना असो प्रश्न तांणी उपरासला. आम्ही तांकां सांगलें की बाबा हे डिलिंक करपाक जाय. विमेन्स रिजर्वेशन आणि डिलिमिटेशन आर टू डिफरंट थिंग्स. विमेन रिजर्वेशन आसा ते पास केलें, फुल आम्ही समर्थन दिल्लो. सप्टेंबर 2023 आता लागू करा. आमी चॅलेंज दिली. आमचो लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी ताका चॅलेंज दिली. प्रधानमंत्री सांगले कल आप लागू करो, हम लोग समर्थन देते. ब्लैंक चेक. आमचो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री केसी वेणुगोपालन प्रधानमंत्री उभं राहून सांगले सर मैं ब्लैंक चेक दे रहा हूं पार्टी के तरफ से, लागू करो म्हणून म्हणालो. फाल्यां इम्प्लिमेंट आम्ही सपोर्ट करता. विमेन्स रिजर्वेशन 1/3 इम्प्लिमेंट कर. 5 साला पहिले बीजेपी एग्री जायना. हातून कळून आयले दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन विमेन्स रिजर्वेशन बिल. दे वर इंटरेस्टेड इन डिलिमिटेशन. यूपीच्या आणि बिहारच्या सिटी वाढवपाक. This was the challenge आम्ही दिलं and it goes on record. It goes there for parliament पण उलयता ते recorder. ताणे सांगले as leader of opposition holding cabinet pad. तो on behalf of the India bloc ताणे सांगले फाल्यां लागू कर. पण बीजेपी एग्री जायना. आणि ताका डिलिमिटेशन. सो डिलिमिटेशन बिला फाटल्यान हे लिपुल्ले कशे विमेन रिजर्वेशन विमेन रिजर्वेशन म्हणून तुम्ही डिलिमिटेशनाचो अजेंडा फॉरवर्ड करताले. लग्न हो 2 आत्म्यांचो आयुष्यभराचो प्रवास. 7 जल्माची साथ दिवपाची घेतिल्ली वचना. मात बदलत्या काळात ही नाती टिकतना दिश्टी पडनात. राज्यात घटस्फोटाच्या प्रकरणांनी वाढ जाल्या. फाटल्या 5 वर्सांत वट्ट 2135 जोडप्यांचे संसार अर्द्यावत मोडिल्ल्याचे धक्कादायक माहिती सरकारी आंकडेवारींतल्यान उक्ताडार आयल्या. आयुष्यभर एकमेकां वांगडा संसार करपा खातीर दादलो आनी बायल लग्न करतात. 7 जल्माची वचनां घेवन नव्या जिणेक सुरवात करतात. मात कितलेशेच जाणांच्यो 7 जल्माच्यो गाठी वेगवेगळ्या कारणां खातीर तुटतात आनी घटस्फोट घेवन ते एकमेकांसावन वेगळे रावतात. राज्यांत अशाच घटस्फोटाच्या प्रकरणांत दर वर्सा वाड जायत आसा. फाटल्या 5 वर्सांत 2135 जाणांचो संसार अर्द्यारूच मोडिल्ल्याचे सरकारी आंकडेवारींतल्यान स्पश्ट जाला. 2021 ते 2024 मेरेनच्या 4 वर्सांत घटस्फोटांचो आंकडो दर वर्सा वाडला. फाटल्या वर्सा म्हळ्यार 2025 वर्साचो आंकडो 2024 वर्साच्या तुळेंत 25% उणो आसलो तरी दोनूय वर्सांनी घटस्फोटाचो आंकडो 500 परस चड वाडला. हातूंत साश्टी तालुको फुडें आसा. ताचे उपरांत तिसवाडी आसा अशें आंकडेवारींतल्यान दिसून येता. साश्टीत 2021 वर्सा फकत 25 जोडप्यांक घटस्फोट जाल्लो.
2025 वर्सा हो आंकडो 177 मेरेन पावलो. तिसवाडी, मुरगांव, केपें आनी फोंडा तालुक्यांनी घटस्फोटांचो आंकडो दर वर्सा वाडत आसा, जो समाजाक आनी कुटुंब वेवस्थेचो हुस्को जावपाक लागला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. घराची खंडीत वीज पुरवण सुरू करचे खातीर एमसीबी तपासतना पर्रा विजेचो शॉक लागून सचिन धनसिंग राजपूत हाका मरण आयलें. ही घडणूक आयतारा 19 एप्रिलाक घडली. सचिनाच्या घराची वीज पुरवण अचकीत खंडीत जाली. वीज कित्याक गेली हें पळोवपा खातीर तो एमसीबी बॉक्साची तपासणी करतालो. त्या वेळार ताका अचकीत विजेचो नेटान धपको लागलो. मात हॉस्पिटलांत उपचारा वेळार ताका मरण आयलें. नमस्कार युवकार. पर्रा वाठारांतल्यान एक दुर्दैवी घडणूक मुखार येता. ती म्हटल्यार 27 वर्साचो सचिन राजपूत आपल्या घरान खंय तरी लायट सारकी चलनाशिल्ली आनी ती लायट जेन्ना चॅक करपाक मिटर बॉक्सा कडेन वयता तेन्ना शॉक लागून ताका मरण येता. आता पुराय बातमी अशी जावन आसा ती म्हटल्यार सचिन राजपूत हाच्या घरान जी आसा ती लायट खंय तरी फ्लक्च्युएट जाताली आनी म्हणूनच तो मिटर बॉक्सा कडेन जो आसा तो चॅक करपाक आपूण स्वता गेलो आनी जेन्ना तो चॅक करतालो तेन्ना ताणें त्या मिटर बॉक्सांतली वायर भायर काडली आनी त्या वायरींतली जी कॉपर वायर आसता ती भायर काडपा खातीर ताणें ती वायर जी आशिल्ली ती डायरेक्टली आपल्या तोंडान घेतली. आता जेन्ना ताणें ही वायर आपल्या तोंडान घेतली तेन्ना जो आसा तो ह्या सचिन राजपूताक जबरदस्त चटको येवन त्याचे शॉक लागून जे आसा तें मरण जाल्लें आसा. त्याचे जे फॅमिली मेंबर्स आशिल्ले तांच्यांनी ताका ताबडतोब हॉस्पिटलांत जो आसा तो शिफ्ट केलो, बट डॉक्टर्सांनी ताका ब्रॉड डेथ म्हणून डिक्लेअर केलो. आता ही अननॅचरल डेथ आशिल्ल्या कारणान थंयचे जे स्थानिक पुलीस आसा तांच्यांनी हाचेर जी आसा ती एक FIR नोंद केलेली आसा. गांवचे दायज आनी सैमीक उदका स्रोत आशिल्ले सरवणचे झरीचे अस्तित्व संकश्टात आयला. ही झर ना नपयत जावपाचे वाटेर आसा. हे झरीचे संवर्धन जावप फुडाराची गरज आसा. पळयात. सरवण गावात जे शामपुरुष देवाचे देऊळ आसा त्या देवळा सामकार साधारण 1.5 किलोमीटर अंतराचेर ही झर आसा. गांवचे वैभव आनी सैमीक उदका स्तोत्र आशिल्ल्या ह्या झरीची सद्या सामकी वायट दशा जाल्ली आसा. झरीची जी धडा आसा ती ल्हवू ल्हवू कोसळत आसा. तशेंच फाटल्या कांय वर्सांच्यान झरीच्या उदकाचो जो प्रवाह आसा तो लेगीत सामको कमी जाल्लो आसा. सरवण गांवा पासून साधारण 1.5 ते 2 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या वाठा देवा वयल्यान हे झरीचो उगम जाला अशी माहिती कांय जाणकारां कडल्यान मेळ्ळ्या. हे झरीचे जर उदक न्हालें जाल्यार कातीचे विकार बरे जातात अशी एक भावना आशिल्ली. देखून कातीचे विकार जाल्ले दुयेंती हे झरीचेर न्हावपाक वताले. फाटल्या 10 वर्सां पयलीं WRDन हे झरीची पळोवणी केल्ली तेन्ना हे झरीक बरे दीस येतले अशी एक आस्त निर्माण जाल्ली. मात ताचे उपरांत झरीची दुरुस्ती वा तिचें संवर्धन करपा खातीर कोणीच लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान दिसान दीस हे जे झर आसा तिची सामकी अवतिकाय जायत आसा. हे झरीची दुरुस्ती वा तिचें संवर्धन जावंक ना जाल्यार गांवांत एक झर आशिल्ली अशी म्हणपाची पाळी फुडाराक येतली तातूंत दुमत ना. गोमंतक टीव्ही खातीर सरवणच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. शिरगांवचे देवी लयराईची होमखण जात्रा 21 एप्रिल सावन उमेदीन मनयतले. हे जात्रेचे फाटभुंयेर कायदो आनी सुवेवस्था राखपाक तशेंच शांतताय राखपाक उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी विशेष आदेश जारी केले. ते प्रमाण शिरगांव आनी हेर वाठारांतल्या 5 मुखेल गांवांनी सोऱ्याची एकान एक दुकानां थारावीक काळा खातीर बंद दवरतले. जिल्लोधिकाऱ्यांनी भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेच्या कलम 163 खाला हो निर्णय घेतला. तो शिरगांव सयत मुळगांव, मया, खोर्जुवे आनी अस्नोड्या वाठारांक लागू आसतलो. हे निर्बंध 20 एप्रिलाक सांजे वेळार 6 वरांपासून लागू जातले आनी 22 एप्रिलाक दनपारां 12 मेरेन आसतले. ह्या काळात सोऱ्याची दुकानां पुरायन बंद उरतली. कुट्टी खांडेपार पंचायतीत एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयला. सचिवाची फटीची सय करून लोकांकडल्यान कर वसूल करून डुप्लिकेट पावती दिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. हे प्रकरणात पुलिसांनी पयलींच ओपा खांडेपार वाठारांतल्या पंचायत कार्यालयात काम करपी एका कर्मचाऱ्याक ताब्यात घेतलो आणि हे संबंधी पंचायत कार्यालयान पुलिशेंत कागाळ केली. फुडली चौकशी सुरू आसा आणि या प्रकरणात आनीकूय माहिती मुखार येवपाची शक्यताय आसा. शेनवार दीस 18 तारखेक एक प्रिती शिरोडकर म्हणजे
ओपा खांडेपार हांगसरली बायल टॅक्स भरपा आयिल्ली तेन्ना आमच्या नजरेन आयलें की ती टॅक्स रिसीव आशिल्ली ती डुप्लिकेट म्हणून. आमी तेजी सविस्तर इन्क्वायरी केली तेन्ना खरेंच आमकां दिसलें की सेक्रेटरीन आमच्या स्टाफाक लावन ते सगळें आमी आयडेंटिफाय केलें की ती फोर्स आसा काय ओरिजिनल. पयल्यार ती डुप्लिकेट आनी त्या रिसिपीचेर ताणें जो फोर्स करपी भुरगो आसा तो योगेश गावडे होय ओपा खांडेपार थंयचोच. तो आमचो टेम्पररी स्टाफ आशिल्लो. ताका आमी घेतलेले डिमांड नोटीसी सर्व करपा खातीर हावस टॅक्साच्यो 8,560 रुपया. हे तेजें सेकेंड आमकां मेळ्ळें. हेजे पयलू एक आमकां 28,500 रुपयाची रिसीप्ट ताणें मारिल्ली आनी ताणें तो मोठो क्रायम केलो आमचो तेन्ना फाटल्या सप्टेंबरान. आनी तेन्ना आमी त्या कामाचें काडिल्लें. पुलीस कंप्लेंट जाली तेन्ना. मागीर ते कॉम्प्रोमायज जालें थंय. कॉम्प्रोमायज मिन्स आमी कंप्लेंट दिली. मागीर PM म्हणपाक कितें तुमचे रिफंड मेळो न्ही अशें म्हणून तें मातशें हें जाल्लें. आतां पयल्यार दुसरी येयली. आतां तो स्वताच्या तोंडान एक्सेप्ट करता की आनिकूय आसा म्हणून आपणा कडेन. आनी PM जेन्ना ताका आतां विचारलें पुलीस स्टेशनार बाबा अशें कितले आसा काय म्हणून तेन्ना ताणें आतां हें दिलें की डिटेल दिलें की हावस टॅक्स आपूण फोर्स केला ते 3 आसा. बर्थ आपूण करेक्शन केला. बर्थाची सेक्रेटरीची सायन आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार आनी एक ताणें ट्रेड लायसन्स हेंय आपूण दिलां म्हणून ताणें एक्सेप्ट केला आनी पयशे घेतले म्हणून एक्सेप्ट केला. सप्टेंबरान 2025 फर्स्ट केस मेळ्ळी तेजी. तेन्नाच ताका आमी कामावेलो काडून उडयल्लो. कोणाली सायन मारतालो? तो सेक्रेटरी सायन मारली ताणें बर्थाचेर आनी रिसिप्टीचेर. इन्कम सर्टिफिकेट दिले. इन्कम बीन दिल्या ताणें. आतां कशें आसा PI समज कोणा पुलीस सारकें इन्क्वायरी करता जाल्यार तो खूब कितें मेळूंक शकता अशें आमकां दिसता. कित्याक आतां तो हांगा PSI आयलो बकले तेजे कडेन तो आतां उलयतना ताणें आतां एक 7-8 नांवां दिले. आपण हेजे कडेन पयशे घेतले तेजे कडेन पयशे दिले ह्या सरपंचा सायन आपण मारला त्या सरपंचान अशें ताणें डिटेल दिला. आतां म्हणजे सरपंचाची डुप्लिकेट मारता? हय सरपंचानी मारल्या सेक्रेटरीची मारल्या. तुम्ही कंप्लेंट दिली आतां कंप्लेंट दिल्या. आतां PN म्हणलें कितें केलां न्ही तें सविस्तर तुमी बरोवन आमकां सारकें दिया आपण इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हूण सांगलां. साळगांवच्या दोट्टी खून प्रकरणातलो मुखेल आरोपी जगन्नाथ भगत हाका ओडिशाच्यान गुन्यांव फाट्यान अटक केली. फाटल्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत दोग नागरिकांचो खून करून आरोपी फरार आशिल्लो. ताका धरपाक पुलिसांक निमणें यश आयलें. फाटल्या नोव्हेंबर महिन्यात साळगाव वाठारात 65 वर्साच्या रिचर्ड डिमेला आणि मध्य प्रदेशाच्या 25 वर्स पिरायेच्या अभिषेक गुप्ता हांचो खून जाल्लो. ह्या घडणुके उपरांत दुबावीत आरोपी जगन्नाथ भगतान पळ काडिल्लो. ह्या गंभीर घडणुके उपरांत गुन्यांव फाट्यान ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू केलो. तांत्रीक पुरावे आणि गुपीत म्हायतीच्या आदाराचेर पंगडान आरोपीचो सोद घेतलो. निमणे ठोस म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी ओडिशात वचून दुबावीत आरोपीक अटक केलो. We have conducted coordinated and a well-planned operations based on months of investigation, which included teams of Crime Branch, North District Police, Cyber Cell, PRISM. A lot of officers were involved at different level to work on whatever leads were available. The teams had visited Delhi, Mumbai, Chhattisgarh, Odisha, and many other places in the search of accused, but we were able to trace him day before yesterday in Odisha, and we had apprehended him yesterday in Cuttack district of Odisha. So we were searching for him. All the legal formalities were done at that spot. PM examination bodies were sent for PM, and e-saksh recording was done. जो भी आसपास विटनेसेस थे उनका स्टेटमेंट लिया था, डॉक्यूमेंटेशन हमने सारा किया, लेकिन अक्यूज का नाम लेना वाज अ मेजर प्रॉब्लम. बट वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हिम बेस्ड ऑन हिज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स. जो हमारे को उसका डॉक्यूमेंट्स मिले, जो उसका टेक्निकल चीजें हमको मिली, मोबाइल नंबर वगैरह, उसके बेसिस पे हमको जो भी उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिला कि वो कहाँ से आया था, कहाँ रहता था, पहले कहाँ काम करता था, वहाँ सब जगह जाके हमारी टीम आई. और लेकिन तब नहीं मिला तो उसके बाद भी लेकिन काम करना बंद नहीं किया हम लोगों ने. सो जनरली पब्लिक को ऐसा लगता है कि हम लोग गोवा पुलिस उतना कमिटेड नहीं है किसी केस को लेके, या फिर उतनी मेहनत नहीं कर रहे शायद, इसलिए कोई अक्यूज नहीं मिला. बट आई वांट टू अश्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि हम हर केस में इक्वल मेहनत करते हैं, और जब कोई हीनियस केस होता है तो इट्स नॉट जस्ट दैट पर्टिकुलर यूनिट, बाकी यूनिट भी उसके साथ काम करते हैं. सडनली 2-3 दिन पहले इनपुट मिला, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस को कंटिन्यूअसली कर रहे थे, तो उसके बेसिस पे हमको इनपुट मिला कि अक्यूज्ड उड़ीसा में हो सकता है.
तो उड़ीसा को हमने फिर जिस जगह पे उसका उड़ीसा में हमको फुटप्रिंट मिल रहा था, डिजिटल फुटप्रिंट, उसको हमने फर्दर उसको डेवलप किया। हमारी टीम क्राइम ब्रांच की वहाँ गई, लेड बाय PI सचिन लोकरे, PSI माधव नायक एंड हेड कांस्टेबल चंद्रशेखर पेडनेकर। ये तीनों वहाँ पे गए और वहाँ पे इन्होंने जो भी उसके ट्रेसेस अवेलेबल थे उसके मूवमेंट के, उस सबको अच्छे से देखा, उस सबको एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया कि कहाँ कहाँ हो सकता है वो, अगर यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे देखा गया है तो क्या कहाँ पे काम कर रहा होगा, कहाँ पे रह रहा होगा। तो उसके बेसिस पर उन्होंने उड़ीसा पुलिस की मदद से उसको नैरो डाउन किया कि अक्यूज कहाँ पर है और अक्यूज को एप्रीहेंड किया कल रात के टाइम। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। म्हापसा मिलाग्रीस सायबिणीचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले। हजारांनी भाविकांनी आपली उपस्थिती लावन सायबिणीचे बेसाव घेतले। वेगवेगळ्या धर्माचे लोक सायबिणी कडेन आंगवण करतात, तिच्या मुर्तीचेर खोबरेल तेल घालतात आणि उपकाराची परतफेड म्हणून मेणाच्यो मुर्त्यो दितात. Special day for us because we are celebrating the feast of Our Lady of Liberty. She is our mother, the mother of Jesus. Jesus gave her to us as our mother, and we go to her for all our needs, especially when we are in trouble. Today, we have come here to thank her for all that she does for us. She intercedes on our behalf with Lord Jesus and makes our life more beautiful, more easy, and helps us to overcome all troubles that we may come across in our lives. Today, I pray to Mother, to Our Lady of Miracles, to bless all the people of Goa. And I also pray to her and ask Mother Mary that there may be peace and love among people of all communities, because we are all children of God. And Mother Mary knows that. तामिळनाडू आणि कर्नाटकाच्या दर्यांत तयार जाल्लो उण्या दाबाचो पट्टो आणि हवामान बदलाक लागून गोंयांत 20 ते 23 एप्रिल मेरेन पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. ह्या फाटभुंयेर 23 एप्रिलाक पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी केला. ह्या 4 दिसांत गडगडाटा सयत पावस पडपाक शकता. आमकां उदक दियात अशी मागणी करीत लयराईचे एकवत पाळपी दिवचल सावरघाट वाठारांतल्या धनगर समाजाच्या 2 भक्तगणांनी सोमारात दिवचलच्या उदका पुरवण खात्याचेर धडक दिली. तिडकल्ल्या 2 भक्तगणांनी अधिकाऱ्यांचेर प्रश्नांचो शिवोर केलो. पळया. धनगर भावांची लोकवस्ती आशिल्ल्या दिवचलच्या सावरघाट वाठारांतले नळ फाटल्या बुधवारच्यान सुक्यार पडल्यात. नळांक उदक नाशिल्ल्यान लोकांचे हाल जाल्यात. उदक येतले म्हूण वाट पळयली, मात उदकाची समस्या सुटूंक ना. लयराई देवीचे एकवत पाळपी धोणांची तर सामकीच हालत जाल्या. देखून लोकांसयत पिवपाच्या उदका खातीर तांकांय वळवळे काडचे पडल्यात. उदकाच्या समस्येन तिडकिल्ल्या 2 भक्तगणांनी सोमारा उदका पुरवण खात्याच्या दिवचलच्या कार्यालयार मोर्चा व्हेलो. धनगर समाजाचेर अन्याय कित्याक असो प्रश्न तांच्यांनी केला. सगळे आमच्या मनशांचे हाल होता. आमकां व्हाळाक वयचें पडटा पाणी हाडपाक, आनी आतां धोणाकूय पाणी ना, न्हावपाकय पाणी ना, पिवपाकय पाणी ना. भुरग्यांचे हाल सगळे हाल, हुमणूकूय पाणी ना. येयल्ले आसा खंय खंय वयता 3 किलोमिटर आमकां वयचें पडटा व्हाळाक पाणी. 3 किलोमिटर आहा. थंय वचपाक आनी येवपाक आमकां कितको टायम जावो तो पळयात. आणि पाणी काय ना, तो फार्मार तो दुसरो पाणी सोडपाक येता न्हू, तो परत आमकां पाणी पावला काय न पावला ताका खबरूच ना. पाणी सगळी हॉटेलां भोंवता. किती दिसले आयज 8 दीस जाले पाणीच ना आमकां अजिबात. कितें करपाचें आमी हेचे फुडें कितें करपाचें आमची सांगा पळोवया तुमी. कितें करतले ऑफिसान वचून सांगा म्हणटा आमकां. ऑफिसान येयल्यार अशी प्रॉब्लेम. आता तुम्ही कितले सध्या 110 धोण आहा, तांकां अजिबात पाणी ना. आणि बाकीच्या लोकांक पाणी ना. तांकांय ना पाणी. टँकर बी कितें टँकर आमकां 8 दिसांनी एकदा येयल्लो बुधवार आसा, थंयसून टँकरय येवंक ना. लास्ट 5 म्हयने कंटिन्युअसली प्रॉब्लेम आसा उदकाचो. पूण आमी 2 फावटी येवन पयचे पयलीं गेले आमी, आनी आमचो अध्यक्ष धनगर समाजाचो तसोच आमचो पंच फॉलोअप घेत आसा. आनी आमी तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलें की उदकाची आमी सोय करतले. आनी मदींच खंय तरी 8 दीस मातशें कितें सॉल्व जालें कितें जालें खबर ना. पूण परत आतां लास्ट 5-8 दीस जाले उदीक कंटिन्युअसली धोणांक तर आमकां ना. टँकर धाडटा, एकूच टँकर धाडटा, ते सांजचे दनपार 12 बी धाडटा. आनी तेच्या उपरांत आख्या गांवांत अर्दी जी 20-25 घरां आहा पळय तांकां लास्ट बुधवार टँकर धाडलेले. आनी आयज सोमार आतां इतले 4-5 दीस जावन गेले कंटिन्युअस उदीक ना. आनी ते लोक कशे जगप ते म्हाका खबर ना. ह्या आयज ह्या जगान कशें आहा उदीक, लायट आनी हे इम्पॉर्टंट आहा.
आणि तेच आमकां अजून मेळना आनी आमी झगडटा कित्याक लोक खंय पावले आनी आमी अजून उदकाकूच झगडटा कितलींशीं वर्सां जालीं उदकाक लागून झगडत आहा आमच्या लोकांची गोरवां आहा बोकडां आनी हे लोकांनी जगप कशें हें म्हाका तर कळना. सावरदाटीतले सगळे दोन गण आमचे PWD ड्रिंकींग वॉटरचो साहेब आसा ताका मेळपाक येयल्ले. गेले 8-10 दीस सावरदाटीन उदीक ना. कांय घरांक येता कांय घरांक उदीक येयना आनी जर पयशे जाल्यार आमचे 100 ते 110 धोण आसा आनी तांकां एक टँकर धाडटा आनी ती एक टँकरीन 100 ते 110 धोणांक न्हांवपाक आनी जेवण करपाक उदक पावना. सो तेज्या कारणान हे आमचे सगळे दोन गण हांगा साहेबाक विचारपाक येयल्ले पूण आमकां ऑफिसान कोणूच मेळ्ळो ना. येई म्हणटा तो आगा तो आपूण खंय तरी भायर आसा पाळी खंय तरी आसा. दुसरो TA आसा तो ना ऑफिसान. तर आमकां ऑफिसान हांगा साहेब कोण मेळूंक ना आनी आमी फाटल्या फावटी जानेवारीचे 1 तारखेक हांगा येयल्ले आनी निवेदन दिल्लें की आमकां सावरदाटीन जवळ जवळ 300-350 पॉप्युलेशन आसा आनी थंय 70 ते 80 घरां आसा आनी आमचो मुख्य धंदो आमच्या लोकांचो जो आसा तो गोरवां पोसपाचो. आमकां गोरवांकूय उदक जाय पडटा आनी पिवपाकूय उदक जाय पडटा. थंय आनी उदकाचो सोर्स कांय ना. तर आमी रिक्वेस्ट केल्ली एक रिक्वेस्ट लेटर दिल्लें की आमचो उसप जंक्शनाच्यान सावरदाटीन एक सेपरेट लायन प्रपोज केल्ली जेणे करून आमठाण्याच्यान जी लायन येयला ती सावरदाटीन एक सायडीन कंप्लीट क्लियर जातले आनी जी उसपाच्यान लायन येयला ती दुसरी सायड क्लियर जातली आनी उदकाचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें की आमी विचार करता ट्राय करता म्हणून. तेच्या उपरांत आमी जानेवारीचे 4 तारखेक मुख्यमंत्र्याकूय एक निवेदन दिलें आनी मुख्यमंत्र्याचो रिमार्क घेवन आमी चीफ इंजिनियराक सबमीट केले. तेजेर अजून कांयच एक्शन जावंक ना. आमचें सरकार म्हणटा की आमी अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आनी लोकप्रतिनिधी सांगता आमचे की आमी लायट उदक आनी रस्तो म्हाका नासतना दिता. तुमी म्हाका नासतना दिता ती बरी गजाल पूण आमी मागोनूय तुमकां जर तुमी जर आमकां दिना असो धनगर समाजाचेरूच अन्याय कित्याक. आयज सावरदाटीतले भुरगे म्हणजे ग्रामस्थ आमचे तेन्ना म्हाका जेन्ना वॉटर सप्लाय नांव येयल्लो टँकरीचे किंवा कन्सर्न इंजिनियराक मेळून मातशें धोणांचो उदकाचो प्रॉब्लम सॉल्व जाला जाल्यार हांगा पळय जाल्यार एक 20-25 भुरगे आसा सावरदाटीन उदीक नामना. पूण हेच्या पयलीं जर समज तेंच्यांनी काल पयर किंवा सुद्दां उदक ना म्हणून तेंच्यांनी कोणाक म्हाका तरी दिसना आमदाराक सांगलां किंवा एज अ ZP म्हणून म्हाका सांगलां अशें. हांगा येयला तेन्ना दिलीपान म्हाका एक कॉपी दिल्ली आसा फाटली रेफरन्स नंबराची तेचें कितें इंटिमेशन जालां म्हणून. ताका हांगा हांवें ते कन्सर्न इंजिनियरा कडेन उलोवन हांव पळयतां म्हणजे आमच्या लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बोबरीमोड्डी केपेंतल्या एका कॅनलांत बुडून 20 आनी 22 वर्सांच्या दोगा तरणाट्यांक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे दोगूय तरणाटे मडगांवचे आशिल्ले. केपें पुलिसांनी उजो पालोवपी दळाच्या मजतीन दोगांची कूड उदकांतल्यान भायर काडली. सध्या तांची कूड केपें भलायकी केंद्रांत शिफ्ट केल्या. कोरगांव पाळेवाड वाठारांत उदकाचो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. फाटले कितलेशेच दीस नळांक उदक ना. संबंदीत खात्यान ह्या प्रकाराचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केला अशें थळावे सांगतात. 2 दिसां भितर उदकाचो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्याचेर घागर मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. हेर वाठारांनी उदक सुरळीत येता जाल्यार आमच्या एकाच वाठाराक उदक कित्याक सोडिनात असो प्रश्न थळावे उप्रासपाक लागले. सदांच त्यांचा पाठपुरावा करीत असता. पण कितें जालें खबर हे लोक जे आहात ते काल लोक पंचायतीन येयल्ले पाणयाच्या विशया खातीर आनी पाणयाचो विशय जो आहा तो आयज 3 म्हयने जाल्लेले आहा. 3 म्हयने हाराहार त्यांचो चालूच आहा विशय हो. आनी सांगपाचो म्हणजे टँकर सारको टायमार पावना एक जालो. पाणयाचो इश्यू जर त्या कोरगांवान पाणी सगळ्याक आहा पाणी पण तांकां 1-2 वर्सां जर पाणी दिल्लेले जाल्यार तेंचो सुटावो जातलो असलो विशय. आयज तुमकां सांगपाचें म्हणजे हो टँकरचो व्हरपाची कॅपेसिटी ना. पण रोड आहा पण टँकर वचपाची कॅपेसिटी ना. हांगासून तांकां वयर येवपाक लागता आनी तांकां पाणयाचो हांगासून पाणी कशें व्हरतले. पाणी येता ते येता रातचे 2 केन्ना मातशें येता आनी वयता ते पाणी न्हू. आयज सांगपाचें म्हणजे लोकांक तो आयज तितलो प्रॉब्लेम जाता म्हणून आयज ते रस्त्यार उतारलेले आहात. हांव सराच्या कानार घातले ह्या PWD जे आहा म्हाका दिसना हे खंय काम करता अशें. तांकां जेन्ना ती कंप्लेन येता तेन्ना तांकां पाणी येता नाल्यार पाणी तांकां येना. 3 म्हयने जाले तेंच्यांनी कितें करपाचें. तेंच्या घरा कडेन पाणी तेंची कामांक ती सकाळीं वयतात दनपारां येतात
राती येता पाणी भरपाचें केन्ना आनी काम करपाचें केन्ना आनी खंय वचपाचें केन्ना, हे प्रत्येक गोष्टीचो तेंच्यांनी अनुभव घेवपाक जालो. सराक हांव तेच म्हणटा आमदाराक, सरान हेजेर बेगीतल्या बेगीन तोडगो काडून तांकां पाणयेचो ह्या 2 दिसांनी तेंच्यांनी म्हाका सरळ सांगलेलो आहा, दर हे 2 दिसांक पाणी येयना जाल्यार तूं पंच आमी सगळे त्या हेजेर PWDच्या ऑफिसान वचान आमी थंय बसतलो म्हणून तेंच्यांनी आयज आंदोलन करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. आमकां ना उदीक येना जाल्यार आमी मोर्चा व्हरतले ऑफिसांनी. कितल्या दिसाचो कसो काय तुम्ही हे करला? आता कितले जाते 2 दिसाचे मागीर आमकां जाय न्हू, आतां फाल्यां पर्यंत तरी उदीक येवंक जाय आमकां, ना जाल्यार मागीर कितें नाजाल्यार आमी मोर्चा काडटली. आणि सगळ्या वॉर्डान पाणी आसा, म्हणजे ह्याच वॉर्डात पाणी ना कसा तर ना आल्या कोणाकच नाका असला न्हू. सगळे घेता दुसऱ्या काय सोडतात ते सांगता पण प्रेशरार पाणी ना, आणि ते एकच दीस सोडतो. प्रेशरार लागलं का ते पाणी पावतला कसं एका नळाक कोणाच्या बारी घेता, एकाच्या नळाक येईना ना पाणी, आमकां आणि एक थेंबर येईना पाणी. येईना मग तुम्ही कळशी बी घेऊन रस्त्यार रावले? आमकां आतां 10 दीस जाले उदीक बी कांय ना. आमी सदां तशेंच करपाचें, उदीक केन्नाच मेळना आमकां. ते अंदूच्या वर्सा आमकां अशें जालां जाल्यार केन्नाच आमकां सांगना. आनी येता म्हणून सांगता आनी उदीकूच येना जाल्यार आमकां आमी खंय वयपाचें उदकाक, आमकां बाय बी कांय ना हांगासर. ताका लागून आमी उदकाक लागून हें पळय कितें करता तें तुमीच पळया, सगळं कळशे बी घेवन रावले आतां. मग तुमकां टँकरान बी उदक दितात? टँकरान आमकां काल दिल्ले 2 बॅरल आमी सगळ्यांनी घेतली, परत आयज आमकां उदीक ना. आतां आमी खंय वयपाचें? टँकर आणि म्हणजे बघ आता सकल मी घरा तांकां आमी टँकर आणि पाणी व्हरक शकना न्हू. आमकां बायचोय प्रॉब्लेम आसा. सो आमकां 4 दिसांनी तो पाणी सोडटा न्ही, तो कसो रातचो 1-2 लोक कामाक वयतलो का रातचो पाणी भरूंक रावतलो. दिसाचो कामाक वता रातचो न्हिदांक नाका, लोकांक पाणीच भरूंक रावपाचें लोक. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे